चवथी निमित्ताच्या खाशिल्ल्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार। चवथ आणि चवथीचे दीस हे बरे खुशीन मनयले वयता। चवथ जशी लागीं पावता तसो एक वेगळोच बोवाळ आसता। तुमच्या मुखार आमी काही महत्वाचे विषय दवरपाचे आसात। चला तर पळोवया ही चवथीची तयारी कशी चल्ल्या ती। नमस्कार। नमस्कार। जयंत बाब, म्हाका सांगा की गणपती करपाची परंपरा आसा पळय, ती तुमची केन्नाच्यान चालू आसा? ही आमची पारंपरिक शाळा आमच्या आजोबापासून चालू आसा ती। ही माझी तिसरी पिढी चलता। जवळ 150 वर्षाची परंपरा आमच्याकडे। आणि तुमचे कोण नातलग आहात जे या कामान आसा? आमचे असं सगळे आणि चुलत भाव आसात, त्या सगळे हातभार घालून करता आम्ही सगळे। जयंत बाब, म्हाका सांगा की तुम्ही गणपती करतात पळय, ती चवथीची तयारी, सो चवथीची तयारी तुम्ही केन्नाच्यान चालू करतात? चवथीची पयलीची आमचे मुहूर्त म्हणून आसता पळय तो आमी वडाच्या पुनयेक करताले। तो आमचो पारंपारीक आसात, पण आताच्या काळान प्रोडक्शना खातीर आमी आता वर्सभर काम चालू थेयताय। दसऱ्यातल्यान मुहूर्त थेयता आनी काम चालू थेयता वर्सभर। जेन्ना चवथ नासता पळय किंवा चवथीचे दीस नासता तेन्ना तुमची कितें आनी कसले तुम्ही मुर्त्यो करता? मुर्त्यो मागीर आमचे हे जाले नंतर मागीर नवरात्रान देवीच्यो मुर्त्यो आसता, कृष्ण पुजनाक आसता, सरस्वती पुजनाची मुर्त्यो करता, मागीर नरकासुराचे मुखवटे अशें आसता। म्हाका सांगा, जे चवथीचे गणपती असतात पळय ते वेगवेगळ्या मातयेन बनयल्ले वयता, सो तुम्ही म्हाका सांगा की तुम्ही खंयच्यान माती हाडटात? ही आमची पयली वापरता ती चिकट माती हाडटात, ती पावसाचूच करची पडटा, ती उन्हाळ्यान जायना, ती हे जाता। पूण आनीक नवीन माती येयल्या कर्नाटकच्यान, कन्नूर म्हणटा त्या गांवांतल्यान लाल माती येता, पावडर माती शाडू, ती हाडून आमी वर्सभर काम चालू थेयता। ती तुम्ही म्हणजे कितले दीस आदी काडटात बी किंवा कितले दीस आदी तांकां सांगता की बाबा आपल्याक माती जाय? पावडर माती आमी वर्सभर पयलीं सांगची पडटा, ती तयार करून ग्राइंड करून हाडची पडटा पावडर करून। ती कर्नाटकची आमी मागून घेता आनी चिकट मातीची आसता ती फक्त पावसाळ्यानूच करची पडटा। सपोज जर माती कमी पडली जाल्यार तुमी मागीर कितें करता? माती पयलीच तयारी करची पडटा, पयली ऑर्डर दिवन थेयता आमी ताका, त्या प्रमाणे अवेलेबल जाता ती। साधारण तुम्ही अंदाजान म्हणजे करतात? वर्षाचे आमकां कितको हे जाय पळय गणपती त्या हिशोबान आमी तयारी करून पयलीच पूर्व सूचना करता तांकां। आणि सपोज आता गणपतीक सपोज कितें एक्स्ट्रा जाय पडले किंवा तशी आमी थोडी ज्यादा थेयतात माती, थेवचीच पडटा, परत मागीर आनी काम चालू जाता न्हू आमचें चतुर्थीच्या नंतर, पण त्या खातीर तयारी हाडून थेयता आमी। आणि बाकीची तुम्ही मुर्त्यो करतात ते सुद्धा शाडूच्या मातयेच्योच आसता? शाडू माती आनी चिकट माती, दोन्ही लोकांक कशें जाय तशा त्या पद्दतीन आमी माती वापरून दिता तांकां। आणि म्हाका सांग की चवथीचे तुमचे जे तुमचे मदत करपी आसात ते तुमकां म्हणजे चवथीच्या व्यतिरिक्त आणि खंयच्या सणान तुमकां सपोज मदत करपाची जाल्यार करतात ते, बरोबर? म्हाका सांगा की चिकट मातयेचो आणि शाडू मातयेचो डिफरन्स कितें? पावडर माती फिनिशिंगाक बरी येता, ती ग्राइंड केली जाता, तितूंतलो दगड बीन सगळो तो फुटोवन तो पावडर करून तो हे जाता न्ही, त्या फिनिशिंगाक आतां लोक त्याच पसंत चड करता जास्त। चिकट मातयेच्या बदलाक जड जाता, त्या कारणान आनी फिनिशिंग तितकें मेळना ह्या पावडर मातयेचे येता तशें। लोक आतां जास्त करून शाडू मातयेचेच पसंत जास्त करता, चिकट मातयेचे आतां कोण जास्त व्हडले हे करिना जाल्यार। तुम्ही म्हणटा की तुम्ही माती आहा ती म्हणजे भायल्यान मागयता, सो जेन्ना जी गणपती बुडयतात पळय आनी माती वितळता पळय, अशें म्हणटात, अशें हांवें आयकलां की ती माती काडपाचो एक स्पेशल दीस आसता खंय आनी म्हणजे ती परत वापरपाक परत वापरूंक मेळना। एकदां बुडलो गणपती गेलो तो आनी परत बरी माती ना, ती कामाक यूज जायना, ताका चिकल मिक्स जाता आनी त्या कारणान आमी ती शेतांतली मुद्दम काडून हाडची पडटा चिकट माती। ती शेतांतल्यान म्हणजे ते लोक काडून दिता आमकां, ते शेतवाले आहा पळय ते काडून दिता। आणि म्हाका सांगा की गणपती करपाक किंवा गणपतीचे जे कलर असतात पळय ते तुम्ही कितें खंयचे वापरतात? वॉटर कलरच सगळे वॉटर कलर म्हणजे पावडर कलर येता ते गोवन घालून तयार करता। आणि मागीर फिनिशिंगाकूय तो कलर वापरता? सगळो कलर तोच, पावडर कलरचेच सगळे। पारशा गांवांत बरीचशी वर्सां जालीं आमी पळयतात की ही गणपती करपाची परंपरा आसा ती दादले हाताळटात, पूण हेका एक अपवाद आसा। पेडणे तालुक्यातील पारशा गांवातील बिंद्या गवंडी ही गणपती करपाचो कार्यक्रम बरीच वर्सां जालीं करतात। चला तर मेळ्या तिका। आमच्या वांगडा आसा बिंद्या गवंडी। मॅडम, ही प्रथा आहा पळय ती कितली वर्सां जालीं तुमच्या हितून रुजू आहा? 25 वर्सां जालीं। 25 वर्सां जालीं तुमी हे करतात, कशी कितें ती रुजू जाली तुमच्या हितून? हांव पयलीं मांव आसतना न्हू मांवाचे पळोवन पळोवन शिकलें हांव ह्या कामान रिगलें पळोवन, आनी आवडूय आसली म्हाका कलेन। आतां गेली 25 वर्सां हांव जालें हे काम करता। आणि म्हाका सांगा की तुमचे गणपती आसात ते तुम्ही म्हणटा की म्हापशा वयता,
हय सो तुम्ही आता सध्या हांगा दोगूच जाणां आसा सो आनी कोण आसा तुमकां मदत करपाक असतं मदत करपाक. आणि म्हाका सांगा तुम्ही गणपतीची तयारी कशी कितल्या म्हयन्या पयलीं करून दवरतात? मे म्हयन्यात स्टार्ट करतात. मे म्हयन्यान स्टार्ट करता. गणपती व्यतिरिक्त आनी खंयचे तुम्ही करतात म्हणजे कृष्णाचे किंवा कृष्णा, नागोबा, गणपती इतले. सरस्वती सुद्धा जाय जाल्यार करता कोणी सांगात जाल्यार. सांग सांग ऑर्डर दिवपाची ऑर्डर जाल्यार नाल्यार नागोबा, कृष्णा आनी गणपती. आणि सपोज आता कस्टमरांक खंयचे सांगले की आपल्याक गणपतीक अशे अशे चेंजीस करपाचे आहा जाल्यार दितात तशे आणि सांगता तशे दिता आमी. आणि अशें केन्ना जालें की गणपतीची तुमकां शॉर्टेज पडले म्हणजे म्हणजे सप्लाय कमी किंवा गणपतीच्यो मुर्त्यो कमी जाल्लेल्यो आसा केन्ना? जास्त अशे आमचे ऑर्डरीचे आसता न्हू त्या सायटीन सुद्धा ऑर्डरीचेच आसता. ऑर्डर पण सुबेस आसता एक 2-4 सुबेस आसता. आता बरीचशी वर्सां आमी पळयतात की प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती आसा ते प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती इको फ्रेंडली म्हणिनात कित्याक सांग ते बुडाना जावं कितें जावं सो तेज्या खातीर सरकारान बंदी घातल्या तेचेर आनी बरेचशे अशे कायदे लागू करून तेका म्हणजे तो गुन्यांव कसो दवरला. सो तुमचें तेचेर कितें मत आसा? प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती जावंक जाय किंवा कित्याक कितें तुमच्या मतीन मत? पहिली पासूनच मातयेचे आहा न्हू स्टार्टिंग पूर्वजांपासून स्टार्ट आसा ते हेच जाय न्हू चालू जाय मातयेचे कसे विसर्जन जाले का 10-5 मिनटांनी येता आणि ते फुगावना आणि हे जायना बुडायना बरोबर. आणि असे ते तरंगतात माती उदकांत आणि आता तेंच्यांनी हे करतात लोक कितें अशें उदक साठयतात आणि तेतून सोडतात. आणि ते परत युजूय करपाक मेळना. आता मातयेचे तुम्ही म्हणतात की परत वापरपाक मेळटा. आणि तुम्ही माती खंयच्यान हाडटा? मांद्रेच्यान हाडटा तुम्ही माती? मांद्रेच्या हाडून घालतात ते लोक. कसली कसली माती वापरतात? चिकटच माती आणि कसली पयलीं लोक कितें करताले की पाट हाडून दिताले गणेश मूर्ती करता पळय चित्रशाळेन वचून पाट हाडून दिताले किंवा आनी सांगताले की बाबा हेचेर आपले गणपती जाय. पूण आतां खंय तरी अशी प्रथा जाल्या की डायरेक्ट वचून शॉपार वचून ती गणपतीची मूर्ती बाबा आपल्याक ही जाय ती जाय अशें डायरेक्ट सिलेक्ट करतात. सो तुमकां कितें दिसता की अशी प्रथा खंय तरी ही प्रथा बंद पडत चल्ल्या? त्या शिवाय आनी तळी दितात जे करतात पळय कलाकार तेका जेन्ना गणपती व्हरता तेन्ना तळी दिताले. सो तुमकां कितें दिसता की ती प्रथा अजुनूय चालू आसा काय ती बंद पडल्या? ना अजूनही प्रथा ती चालूच आहा. पाट अजूनही लोक दितात आणि तळी दितात. व्हरोंक येयले की तळी दितात आणि पाट पयलीच दिता हाडून करपाक लागले की नागपंचमीक दितात हाडून नागोबा व्हरोंक येयले की पाट दितात. आणि गणपती व्हरोंक येयले की तळी दवरतात आणि गणपती उखलतात मागीर. ती प्रथा अजूनही चालूच आहा. आणि म्हाका दिसता की अजूनही ही प्रथा पयलीची चालूच आसची. ही असली आमच्या वांगडा बिंदिया गवंडी पणजेच्या प्रेमनाथ नाटेकर यांच्या चित्रशाळेत. बरेचशा अशा चित्रशाळा आसात जेचे गणपती भायल्यान येतात. त्यापैकी एक म्हणजे प्रेमनाथ नाटेकर. चला तर मेळ्या तांकां. सर म्हाका सांगा की तुम्ही तुमचे गणपती खंयच्यान हाडटात? आमी आमचे गणपती कोल्हापूर बेळगांव पेड हांगासून हाडटात आनी ते हाडपाक आमकां खूब त्रास पडटा. तरी आसतना आमी लोकांच्या पसंतीक लागून ते कशे तरी हे करून आमी हाडटात. आणि कितले दीस आदी ते ऑर्डरी आपले बूक करतात? आमी जे मुर्ती हाडटात पळय न्ही कमीत कमी 1.5 म्हयनो तरी पयलीं हाडटात कित्याक तांकां त्यो बूक करपाक बऱ्यो पडटा. त्या काळा लागून तांकां आमी बेगीन हाडटात. हांवें आतां ह्यो मुर्ती गेल्या जुलयाचे 21 तारखेर हाडिल्ल्यो. मागीर लोकांक कितें जाता त्यो हाडल्या कारणान आमी रोखडेच तांकां फोन करतात आनी सांगतात की अश्यो अश्यो आमच्यो मुर्ती आयिल्ल्या तेन्ना तुमी येवन बूक करा म्हणून. आणि आता मदीं फाटल्या दिसांनी पूर येयल्ले कोल्हापूर जावं बेळगांव जावं सो गणपती थोडे व्हांवून गेले किंवा गणपतीचे म्हणजे तेंचे बरेचशे नुकसान जाले. तेचो तुमी भायल्यान हाडटा म्हणून तुमकां कितें फटको बसलो तेचो? हय तांकां ते फटको बसलो पळय न्ही तशें आमकांय बी हांगा फटको बसलो. कारण फटको बसपाक कारण कितें तांच्यांनी ते रेडी केल्ले आसले त्यो सगळ्यो व्हांवून गेल्यो आनी म्हाजे अजुनूय थंय मुर्ती उरिल्ल्यो. त्यो हाडपाक आमकां आतां कशेंच जमचें ना की नवे मुर्ती करून तांकां पेंट करून त्यो करता खूब टायम वतलो. तोपर्यंत हांवें कितें केलां आतां म्हाजे जे कस्टमर कोण आहा पळय तांकां कशे तरी एडजस्ट करून मुर्ती ऑलरेडी बूक करून दिल्ली आसा. म्हणजे तुमी एडजस्ट करून तांकां कस्टमरांक हांगासले दिल्ले आसा. आणि हांगासले गणपती आसात पळय ते भायल्यान येतात सो तेजे कसले कसले प्रकारचे मातयेचे गणपती आसात हांगा? आमी चडश्यो शाडू मातयेच्योच मुर्ती करून हाडटात कित्याक त्यो लोकांक आतां इतली वर्सां म्हाका 28 वर्सां जालीं हांव मुर्ती हाडटा. पयलीं एक थोडे 5-6 वर्सां POPच्यो आशिल्ल्यो मागीर त्या नंतर त्यो सगळ्यो पळय गव्हर्मेंटान बंद केल्यो. त्यो म्हणजे आमी आतां शाडू मातयेच्योच मुर्ती हाडटात आनी त्यो लोकांक आतां खूब पसंद जाल्या कारण तांकां पेंटींग जे करतात पळय न्ही ते एकदम बरें आसता. ताका लागून लोक खूब ताका पसंती दितात.
आणि म्हाका सांगा की तुमी म्हणटा पेंटींग बरें आसता किंवा हांगासर गोंयांत बरेचशे चित्रशाळा आसा पूण तरी सुद्दां गोंयांतले लोक हे भायल्यान डिमांड करतात की आपल्याक बाबा पेंटच्यान जाय किंवा बेळगांवच्यान अशें तुमकां कितें कित्याक दिसता की ना भायल्यान ते लोक पसंती करता म्हणजे एक पेंटाक लागून एक पसंती करतात तशें तर तुमी पळयशात न्हय आमच्या गोंयांत बरे बरे कलाकार आसात पूण कितें जाता ते मातशे हलगर्जीपणा करतात कित्याक तांकां ते टायम घेनात हे करपाक अशें ते करतले जाल्यार कमीत कमी 2 म्हयने पयलीं तरी करपाक जाय पेंट तशे कलाकार खूबच आमच्या गोंयांत बरे आसा मागीर कितें करता करता आतां ती पेंटींग मातशें डल जावपाक लोकांक कितें जालें हे आमी पयलीं हाडपाक लागले न्हय लोकांक ते मातशें आतां बरें दिसपाक लागले म्हणून लोक ते हेकाच चड पसंती दितात आणि आता सपोज भायल्यान हाडटा सो सपोज एका कस्टमरान सांगलें की आपल्या बाबा मातशे चेंजीस जाय हितून जाल्यार तुमी कितें करतात आमी ते कस्टमराक कितें सांगता आमकां एप्रील किंवा मे म्हयन्यान तुमची कशी कितें जाय मुर्ती पळय ती आमकां ऑर्डर दिया त्या प्रमाणे आमी करून हाडून दितात ह्या वर्साय बी तशेंच आमी कोणाची ऑर्डर घेतलेले पळय न्हय तशें करून हाडून दिल्ले आसा आतां मदीं आतां अशे ट्रेंड गणपतीचे आसलेले की जशे की बाल गणेशा जावं किंवा जय मल्हाराचो जेन्ना हे आसलो ट्रेंड आसलो तेन्ना जय मल्हाराचे गणपती त्या टायमार म्हणजे कस्टमर डिमांड करता की बाबा आपल्याक अशा पद्दतीचे गणपती जाय किंवा आपल्याक अशेच जाय गणपती गेल्या वर्सा जय मल्हाराचे गणपती खूब आमचे कडेन आयल्ले आनी त्यो लोकांनी खूब पसंत केल्यो पूण तितलोच टायम तो हे आसता ट्रेंड आसता मागीर काय हे नासता न्हय ह्या वर्सा लालबाग राजाचे ट्रेंड खूब आसा आनी लालबाग राजाच्यो मुर्ती आमी डायमंडच्यो करून हाडिल्ल्यो आसा म्हणजे डायमंडचे केले हय डायमंड लायल्ले आमी हाडून करून दिल्ले आसा लोकांक तर हे असले प्रेमनाथ नाटेकर चला तर पळोवया त्यांच्या चित्रशाळेतले काही गणपती हालीं आमी पळयतात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो सर्रास बाजारात विकल्यो वयता ह्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मुर्त्यो पर्यावरणाक खूब प्रदूशण करता म्हणूनच गोंयचे सरकार एक वेगळेच प्रयत्न घेवन येता अशाच प्रकारचे इनिशिएटीव एक इको फ्रेंडली गणेशाच्यो मुर्त्यो केल्ल्यो आसा आनी त्यो विकपाक जांबळेश्वर हांगासल्या हॉलान दवरलेले आसा चला तर हेच्या बद्दल जाणून घेवया आमी इनिशिएटीव तुम्ही केन्नाच्यान चालू केला आता हे 3रे वर्स आणि सांगून खुशी बघता की 90% आज अंदू आमी 150 गणपती हाडलेले आणि 150 गेले आणि हे गणपती कालांगूटच्या आणि नेबरिंग विलेजच्या लोकांनी घेतल्या आणि तांकांय कळून येयला की एनवायरमेंट आणि आमचो जो जी संस्कृती आहा ती कशी कितें मॉडर्न जाली ती परतून आदल्या काळान जो चिकल मातयेचो गणपती आहा पळय तेज्या खातीर कशी राखून दवरची पळय ती आणि ह्या मुर्त्यां भितर म्हणजे मुर्त्यां भितर कसले कसले मातयेचे गणपती असले चिकट मातयेचे प्युअर चिकट माती ती तितून कांय मिक्स नासले आणि आमचे जे आर्टिस्ट आहा आनीक सांगपाचें म्हटल्यार आर्टिस्टांक प्रोत्साहन मेळत ना गोंयभर भरपूर आर्टिस्ट आहा तेंच्यांनी कमी 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 करून थोड्यांनी गणपती करपाचें सोडलेलें आसा कित्याक इजिली अवेलेबल आनी जे कितें साडू जावं POPचे गणपती म्हणटा पळय ते खूब लो तांकां वेट म्हणून दॅट इज द मेन रिजन लोक ते गणपती हाडूंक सोदिना आमचे मातयेक मागीर ते मातशे जड मातशे देवा खातीर त्रासूय घेवचे अशी म्हाजी विनंती निसर्ग आणि गणेश चतुर्थी याचे एक अगणित असे नाते आसा आम्ही जेन्ना गणेश चतुर्थी साजरी करता तेन्ना निसर्गाचो विचार करिनात जाणून घ्या पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर यांच्या कडल्यान की गणेश चतुर्थी आम्ही कशा प्रकारे इको फ्रेंडली करू येता ती गोंयान गणपतीचो उत्सव जो आसा तो व्हडा दबाज्यान मनयतात आणि गोंयकाराची परंपरा आसा की पर्यावरणाच्या मुल्यांचे पालन करून हो उत्सव मनोवपाचो पूण आयज आमी पळयता की एकंदर पर्यावरणाचो ऱ्हास करून आमी सण उत्सव मनयता हे खंय तरी थारपाक जाय विशेषतः प्लास्टर ऑफ पॅरिसचो जो गणपती आसा तेतूंतल्यान आमी केवळ परिसराक संकश्ट निर्माण करिना तर जल प्रदूषण जे आसा हे करपा खातीर कारणीभूत जाल्ले आसा कारण प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे गणपती जे केले वयतात तेतून जिप्सम हो सैमीक घटक आसता पूण त्याच बरोबर ही मुर्त्यो ज्यो आसा ह्यो रासायनीक रंगान रंगयतात आनी ताका लागून आमचें उदक जें आसा तें उदक इबाडटा प्रदूशीत जाता आमी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणपतीच्या मुर्तींचें पूजन जे करप जें आसा तें थारोवपाक जाय त्याच परीन आमी गणपतीच्या माध्यमांतल्यान माटोळीची परंपरा पाळटात ह्या माटोळीच्या परंपरेन वेगवेगळी झाडां झोपां जी आसा कंदमुळां आसा त्यांच्या संदर्भातले ज्ञानाचो जो वारसो आसा तो एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन वयता माटोळीन वखदी झाडां जी आसा त्याच पद्दतीन विखारी वनस्पती आसा ह्या सगळे जे दायज आसा ते आमकां आमच्या पुर्विल्ल्या काळांतल्या लोकां कडल्यान मेळ्ळेले आसा तर हो ज्ञानाचो जो वारसो आसा तो ज्ञानाचो वारसो
आमी एका पिळगे कडल्यान दुसऱ्या पिळगे कडेन जर व्हरताले जाल्यार तेतूंत आमकां माटोळी हे खूब उपयुक्त ठरता. माटोळी आमच्या गणपतीच्या माथ्यार आमी बांदता ती आमकां सदांच पर्यावरणाच्या मुल्यांचें संवर्धन आनी संरक्षण करपा खातीर संदेश दिता. गणपतीचो जो उत्सव आसा त्या उत्सवा निमतान आमी फोग लायतात. आमी तरातरांचे मराणे आनी हेर फायरवर्क जे आसा ते वापरतात. पूण आमी विसरतात की ह्या सगळ्या गजालींतल्यान हवा प्रदूशण जाता, जल प्रदूशण जाता आनी एकंदर जो वाठार आसा त्या वाठारांतल्या लोकांक ध्वनी प्रदूशण सोंसचें पडटा, तरातरांचे त्रास तांकां सोंसचे पडटा. दुयेंस जाल्ले मनीस जे आसा ते अशा मराण्याच्या आवाजान तेंचें आरोग्य जें आसा ताका जायते गंभीर समस्या निर्माण जाता. ताका लागून हांव गोंयच्या समस्त लोकांक विनवणी करीन की तुमकां गणपतीचो जो उत्सव आसा तो मनोवपा खातीर पर्यावरणाच्या मुल्यांचें तुमी जर पालन केलें जाल्यार म्हाका दिसता की आमचो उत्सव जो आसा तो खूब सैम सोबीत आनी पर्यावरणाचो राखण करपी जातलो आनी तशें आमच्या गोंयकारांनी करचें अशी हांव सगळ्यांक विनंती करतां. तुमकां चवथीच्यो हुनहुनीत परबी आनी गणपतीचो हो उत्सव आमी पर्यावरण मुल्यांचें पालन करून साजरो करुया. आनी तसो केलोच जाल्यार गणपती जो आसा तो आमकां खऱ्यांनीच सुख समृद्धी दिता.